कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। प्रदेश अध्यक्ष झाल्यानंतर पार्टीचे फॉर्मेशन म्हणजे सगळी मंडळां झाली। मंडळाच्या नंतर 2 डिस्ट्रिक्ट ज्यो आसात ताजे डिक्लेरेशन झाले। तातूंतली एक डिस्ट्रिक्टाची जी समिती आसा दक्षिण तांचे बरोबर हांव तांकां मेळून तांचे सगळे समितीचे वांगडी आसात मेंबर्स आसात तांकां सगळ्यांक शॉल घालून तांची एक बैठक जाली। उत्तरेची फाल्यां आसा आणि त्याच बरोबर मेळावे जे आसात ते मेळावे सुरू जाल्ले आसा 40 मतदारसंघात। तर कोर कमिटीच्या मिटिंगेक ह्या संदर्भात सगळे विशय आसात ते दवरप। दुसरे पार्टीचे येणारे ज्यो कार्यावळी आसात त्यो एक आमचो रुटीन भाग। पयली कोर कमिटीन बसता, ताजे नंतर मागीर आज जी प्रदेशाची मिटींग आसा त्या प्रदेशाची मिटींग जिल्हा आनी ताजे नंतर मंडळ स्तराचेर तो कार्यक्रम व्हरप आणि त्याचो एकूण भाग म्हणून कोर कमिटीची मिटींगेन सगळे विषय मोदी विधी सगळ्यांना भेटून आला तुम्ही, मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा आहे, काहीतरी चर्चा झाली असणार? भेटणं हे स्वाभाविक आहे, कारण तो पण एक पार्ट आहे राजकारणाचा आणि पक्षाच्या संघटनेच्या याचं। आणि आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तसेच माननीय पंतप्रधान म्हणून तांकां मेळप, होम मिनिस्टर तांकां मेळप, JP नड्डाजी आमचे अध्यक्ष तांकां मेळप आणि आमचे संघटन मंत्री हांकां मेळप आणि बाकीचे जनरल सेक्रेटरी तांकां मेळप। पण लागोपाठ 2 वेळा जाऊन आला। त्या सगळ्या हातून भितर पक्षाच्या संबंधीतच सगळे विषय असतात। त्या विषयावर बीजेपी MGP मध्ये घडणाऱ्या घटना आणि आज MGPच्या नेत्यांनी BL संतोष यांची भेट घेतली, काय घ्यावी? पण अचानक कसं काय भेट घ्यावी? मला पण भेटणार आहे। दामू बाबू म्हाका सांग, हे जे तुमचे अलायन्स असताना ते इतके डिफरन्सीस कित्या खातीर डिफरन्सीस तातूंत भितर तसो डिफरन्सीस अशें कांयच ना। आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे संघटनात्मक काम करतात आणि संघटनेच्या बाजून भितर आम्ही 40 मतदारसंघ आम्ही जे संघटनेन मजबूत करप आसा हो एक कितें म्हणटा प्रोसिजर न्ही। प्रत्येक पक्षाक तशें आपले अधिकार आसात, ताणें आपापले हातून करचे। पण जे मतदारसंघ आमचे आसात त्या मतदारसंघ आमी शेवटी आमीच हे करतले न्ही, घडटले तो। आणि ज्या मतदारसंघान बेज इतली बांदून आसा त्या बेजेच्या संदर्भान आमी वाडप, विस्तार करप होच तर हे संघटनेचो मूळ गाभा। मंत्रिमंडळ फेरबदल केव्हा होणार, काय चर्चा झाली? सरकाराचे आणि पक्षाचे हे सगळे समांतर रेशन व्यवस्थित चलता। योग्य वेळ असताना तुमकां सगळ्यांक आपयतलो आणि हांव मुद्दमूच सांगतलो अशें करीत। पार्टीची इतली फ्रिक्वेंट विजिट्स केन्ना सेंटराकडे जाय नासले पयलीं, हालींच्या दिसांनी पळयता की खूप फाटोफाट फ्रिक्वेंट विजिट्स खूप जावपाक लागल्या। बरी गजाल न्ही ती, जावंक जाय। तांचे आनी आमचे भितर दुरी कित्याक आसपाक जाय आनी मिटींग जावप हें एक बरी गजाल। म्हाकाय थोडें मार्गदर्शन मेळटा, काही निर्णय घेवप आसता ते हांव मनमानी करून हांगा निर्णय घेना। ते निर्णयान भितर योग्य तांची भुमिका आसपाक जाय। कारण थोडे फक्त फोनार उलय की ज्यो गजाली जाता और वर्च्युअल उलय ह्याय पेक्षा प्रत्यक्ष बसून गुप्त म्हणजे हें आसा गुप्त ह्या कानाची खबर त्या कानान ह्याच राजकारणाचो आसता, कारण ते जाहीर करूंक शकना। खुबशे गजाली आसतात, बरे आसतात, वायटी आसतात, तातूंतल्यान मार्क काडून वचप। तुम्ही मेळता, CMA मेळता, 2 नंबरचे मिनिस्टर येता आणि आता MGPचे लीडर गेलेले मेळप न्ही, बरोबर न्ही, बरी गजाल। मेजर रिशफल जावपाचें ना न्ही, बरी गजाल। तुम्ही सुद्धा अपॉइंटमेंट मागून जर तुला मेळ्ळो जाल्यार तेंच ना। काही गजाली आमचे लक्षात हाडून दिवपाक जाता। तुम्ही म्हाकाय येवन केन्नाय मेळ, काही गजाली अशें आसा हे सांग, पण मेजर रिशफल जावपाक लीडर मेळ्ळे न्ही आयज। अरे मेळप न्ही, बरोबर न्ही। MGPची विचारधारा एकूच आसा न्ही, MGPची विचारधारा कितें वेगळी आसा? पण आयज जेन्ना MGPची विचारधारा एकूच हय, तांची विचारधारा एकच आसा तुमचा म्हणून आमचे बरोबर आसा न्ही। अलायन्स आहे तुमच्या हातून? आम्ही बरोबर आसा मरे आता, आम्ही आतापर्यंत बरोबर आसा न्ही। तुमचा मंत्री सांगतो की त्यांची तू गरज मला- नाही हा? म्हणून. तुमचा एक मंत्री सांगतो की त्यांची गरजच नाही आहे म्हणून। ताणे एक वैयक्तिक उलयले वैयक्तिक नाही त्याने. न्ही, ताणे म्हणजे एक वैयक्तिक मंत्र्यान उलयल्ली जर समजा आसा ताका ताजे कितें सांगपाक जाय तें योग्य पक्षांनी सांगलां, आमी कितें सांगपाक तें सांगलां। कारण कदाचित अशें जगांनी चलता बारीक बारीक कुरू आसतात ते आमी चपाट्याचेर काय हाडना, कारण पक्षाच्या भितर तशें कांयच हें ना। पक्ष हो एका ध्येयान चलता, एका विचारसरणीन चलता आणि उदाहरणां आसा बरी। सर तुमचे म्हाका सांग, येदो व्हडलो पक्ष शिस्त आशिल्लो पक्ष आनी आशिल्लो म्हणल्यार अजुनूय आसा, पण तेज्या खातीर अशें कित्याक चलता काय म्हणून कोणी येताना उलयता म्हणून? कितें आसा, थोडे नवीन पळय जे कोण आसात न्ही तांकां मातसो पक्ष समजपाक उशीर लागता।
तो उशीर लागलो पण लागलो. आज सगळे टायमार सगळे मिटींग टायमार जातात. आता हांवें 4 म्हटलें की हांव 15 मिनटां मातशें एक्सेस दिता, कारण कोणाक अडचणीच्या वाटेर विचार आसता हें आसता, 15 मिनटां दिवंक जाय. म्हणजे इतलोय सामको काडून दाणा काडून घेवनच बसप ना, तशें ना. पण पक्षाच्या हातून भितर सुद्दां कार्यकर्ते ते कदाचित खंय तरी मोटरसायकल बिगडटा किंवा बस लेट मेळटा किंवा कोणाची गाडी ट्रॅफिकान अडकता, सो 4ची म्हटलें की 4:30 अशें. पण शिस्त आसा, डिसिप्लीन आसा न्ही. यो म्हटलें की येतात न्ही, ते आपले खर्च करून येतात न्ही, मोगान येता पार्टीच्या, मोगान प्रेमान येतात. सो तू येयल्याक सगळेच चलता. शिस्त आसा, हांवूय शिस्तीनच आतां पर्यंत वागलो न्ही. सो तांकांय दिसता की जो येता हें तसो सगळे एमजीपीचे लिडर जे BL संतोषाची भेट घेतली त्यांच्या तुमकां कितें आयडिया दिल्ली दिल्ली विजीट करता आनी म्हाका काल रात्री खबर आशिल्लें. हय, मागीर त्या आयडियाचे हय तांणी मेळप. आमी कितें ना ना तुमी मेळचे ना अशें म्हणून हांव तांकां सांगू ना, मेळपच ना तुमी अशें म्हणून मेळप मरे. ते सांगलें न्ही, हांवें वेल्यान म्हटलें न्ही तूं सुद्दां मेळ नेनेन मेळ्ळा म्हणून म्हाकाय बरें दिसतालें. कितें सांग Sudhin and Deepak, they have meet you regarding the same issue? ना, ताणी म्हाका म्हणजे अध्यक्ष तांचे मेळटलोच म्हाका, पण ते विशय आसा पळय न्ही कितें तांकां जाल्यार सविस्तरपणे तांचे कडेन तांणी उलयल्या, म्हाकाय तांच्या तांणी कल्पना दिली, बरें आसा. पण जेन्ना तुमचे स्टेट लिडरशिपींग मेळच्या आधी ते दिल्ली लिडरशिप नॅशनल लिडरशिपींग मेळटा तेन्ना कितें कम्युनिकेशन गॅप आसा? अरे म्हाका कल्पना दिली म्हणून सांगलें न्ही, म्हणजे देर इज नो एनी कम्युनिकेशन गॅप. कम्युनिकेशन गॅप केन्ना म्हणत म्हाका कांयच खबर ना. आनी ते आसा तांकां मेळपाची म्हाका कल्पना आशिल्ली, तांणी मेळ्ळे, तांचे ते वार्तालाप जालो. आमच्या पार्टीन भितर संघटनेच्या हातून भितर एक ढाचो आसा, त्या ढाचेन भितर कितें उलोवणी जाली आनी कितें आसा ते सगळें वेवस्थीतपणे आमकां तुम्ही आता म्हणलं गोंय गरजेचेर की फॅमिली भितर बारीक बारीक गोष्टी घडटा म्हणून वयर सकयल. दुसऱ्या पक्षाचो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका आमी बरोबर आसा न्ही तो आमच्या, जाल्यार सुद्दां कदाचित हातून भितर एक ढाचो आसा, त्या ढाचेन भितर कितें उलोवणी जाली आनी कितें आसा ते सगळें वेवस्थीतपणे आमकां. तुम्ही आता म्हणलं गोंय गरजेचेर की फॅमिली भितर बारीक बारीक गोष्टी घडटा म्हणून वयर सकयल. दुसऱ्या पक्षाचो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका आमी बरोबर आसा न्ही तो आमच्या, जाल्यार सुद्दां कदाचित ताजे कितें विशय आसूंक शकता, ते विशय उलोवंक जाय न्ही, ते उलोवपाचें म्हणून ते म्हटलें हांवें. सो तेच गोष्टी घेऊन तुम्ही सेंटराक बी मेळता काय म्हणे की पार्टीन अशी गोष्टी चालल्या बी म्हणून? कांयच ना, बात का बदंगड क्यों बनना है. So all is well between MGP and BJP? कितें? येस, ऑल इज वेल इन पॉलिटिक्स. अलायन्स टू तातूंत सुद्दां बरें चलता मरे, काय बरें कळ्ळें न्ही. डाऊन टू तर मिटींग बरें आसा.